बाणस्तारी अपघात प्रकरणात म्हजो कसलोच हात नासलो तरी लेगीत चार्जशीटात म्हज्या नांवाचो आस्पाव आसतलो हें आपल्याक खबर आशिल्लें अशें मत आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान उक्तायलें। तशेंच दरेका गजालींत राजकारण करपाची संवय जाल्ल्यान आता ह्या प्रकरणाक एक अशा पद्दतीन वळण हाडपाचो हो यत्न जावन आशिल्ल्याचो आरोपूय पालेकारान केलो। पण म्हजें नांव आसतलें आशिल्लें आमकां खबरूच आशिल्लें। सरप्रायझिंगली आनीक म्हाका दिसता आनीक 4 नांवां एड जाल्या भितर, जांकां खंयच एक्यूज म्हणून सायड करूं नाशिल्ले किंवा अरेस्टूय करूं नाशिल्ले। सो आय थिंक जितली म्हजें लिगल मायंड हें करता, चार्जशीट अजून पळोवना। 1200 पेजीची एक्सिडेंट केसीन चार्जशीट इज ऑल्सो अनहर्ड ऑफ। अजून पर्यंत म्हजे 25 वर्साच्या करियरान हांवें असली गजाल आयकुना। पण पळोवया, इंटरेस्टिंग, इट विल बी इंटरेस्टिंग। आय डिडंट गो फॉर कॉस्टिंग फॉर द रिजन दॅट आय वॉन्टेड टू से वॉट एक्सटेंट कॅन क्रायम ब्रांच गो टू हॅव अ पॉलिटिकल वेंडेटा. And I believe 1200 page charge sheet is a political vendetta only. आणि हे जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता बाकीच्यांक एड अशा खातीर केला कारण तांकां एड केल्या शिवाय प्रॉबब्ली चार्जशीट उबी रावची नाशिल्ली अशें म्हाका तरी दिसपाक लागता। सो प्रॉबब्ली तांकांय आतां एक कॉन्स्पिरसी थियरी कशे तरेन केला आनी कोण केल्या तें पळोवचें पडटलें एकदां। पळोवया, चार्जशीट हातान आयल्या उपरांत मागीर डिसिजन घेवया कितें करपाचें।